BJP कडेन टक्कर दितलो जाल्यार जंय आमी वीक आसा, आमचे कडेन शक्ती कमी आसा, आमचे कॅन्डिडेट कमी पडटात, थंय आमी जो कॅन्डिडेट BJPच्या कॅन्डिडेटाक हरोवपाक शकता थंय आमी आमच्या मतदारां कडेन मागणी करतले की तुमी अमक्याच कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करा. सो आमचो उद्देश ह्या इलेक्शनाक BJPक डिफीट करपाचो, नो कॉम्प्रमायज विथ BJP. जंय आमी करपाक शकनात थंय जो ते करपाक शकता, डिफीट करपाक शकता, ताका आमी सपोर्ट करता. पण MJP वांगडा उलोवप कितें फायनल जाला ना, ते जेन्ना आमी केलें की सांगलें की अलायन्साचें हें जायना, कारण ते CAAक सपोर्ट करतात. आमचो CAA हो राष्ट्र ऑल इंडिया हेचेर आमचो ओपोज आसा. सो CAA कडेन आमचो कॉम्प्रमायज नासले, दॅट इज डिवायडींग द नेशन. आनी जी पार्टी CAA बरोबर सपोर्ट करता त्या मोगो पक्षाक बरोबर आमी अलायन्स करपाक शकना. म्हणून त्या खातीर सांगता तुमकां आमी की खुबश्यो पार्टी अश्यो आसा ज्यो NDA बरोबर आसा. सो थंय अलायन्स करपाचो बरोबर प्रश्नूच येना. सो आमचे वोटर सगळे कन्फ्युजन जाता आशिल्ले. बारीक गरीब जनतेचे सदैव तांची हांव सेवा करीत आसतलो, हे पयलीं करीत येयल्लो आसा. आनी असोच हांव सगळ्या आमच्या जनतेक मागता की असोच प्रेम म्हाजेर दवरून अशी सेवा करून म्हाका पाळये कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळ्यांनी आपले प्रेम दिवन भरघोस मतांनी म्हाका निवडून हाडचो. 3 ते 4,000 STची मतां आसा. आनी सूर्यकांत गावडे आसा पळय तो वायस प्रेसिडेंट म्हणून आसा ऑल गोवा. आनी खरें म्हणटाले 2 इलेक्शनां जालीं ZPची, ती दोनूय इलेक्शनां आमी भिन्न जाल्ले आसा. आमचो कॅन्डिडेट ZP कॅन्डिडेट बाब सूर्यकांत गावडे एका भरघोस मतांनी निवडून हाडचो. सरकाराचे यश अपयश हे सांगपाचें आयज कोणाक गरज ना. ते सगळ्यांच्या सहकार्याने सर्वानुमते म्हणटा तशें हांवें आयज अपक्ष हे फॉर्म भरलेलें आसा. अपक्ष भरला हेचें कारण अशें आहा की गेलीं हांव 25 वर्सां राजकारणांत आसा. 5 टर्म हांवें पंचायतीन हांवें सरपंच पदूय भोगलें, पंच जालो. पूण आतां एक संदी येयल्ली आहा की जिल्हा पंचायत सदस्य जावपाची. हांव काँग्रेसी जॉईन जाला सगळ्या लोकांक घेवन यूथ जे आमचो यूथ वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा सगळो मुज बराबर सगळे मुखार येयले आनी आमी मुखार गेला. तशें हे आमची काँग्रेसी कॉन्स्टिट्युएन्सी वेली जे जायते डेव्हलपमेंट उरलां तेजेर कांय ना. जे आमचो लिडर आहलो तो गेलो सोडून. आनी दुसरें म्हणल्यार आतां आमचे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट बसलो आहा आनी ते MLA विथ द सपोर्ट ऑफ BJP. पूण लोकांक हे फावटी आमकां काँग्रेस जाय. आतां आमकां सारकें म्हाका दिसता हें काँग्रेसा कॅन्डिडेट बरें आमकां बरें इजी आहा जिखपाक. First of all, I was an ex-sarpanch of Kolba earlier, and so people have faith in me. So I'm people's choice, and with the help of my Congress party, I will work for the development. Looking at the current political situation, what's happening here in Goa and other states also, I have decided to join with Aam Aadmi Party so that I can also make a change as a youth. काम करपाचें गार्बेज इश्यू आहा, हेल्थ सेंटरा इश्यू आहा, आनी कितें काम आहा तितले लोकांक हेल्प करतले करपाक. सपोर्ट लोकांक दिला बस मुखार टिकेट घेवन आनी पुअर सपोर्ट सगळ्यांक आमगे काम करपा जाय म्हूण ते म्हाका लोकयला सगळ्यांक फूल सपोर्ट दिला. आमी आमगे पार्टी अशें न्हू म्हणजे गोंया महाराष्ट्रान जाताले तेंक घेवन आमी काँग्रेस आमी इलेक्शन वचपाक शकना. आमी गोंयकारांक चिंतून आमी कॅन्डिडेट घातल्या. बाणाल्यात, कोलवात, माजोड्यात आनीक आमचे कुट्टऱ्यात आनीकूय कॅन्डिडेट जायत येयल्ले आहा. हे नॉर्थूय आमगेले 2-3 कॅन्डिडेट आहा घालपाचे. टोटल म्हणटकच आमी सुरवातेक सांगलें की आमी पयले चर्चिल आनी हांव आमी दोगूय जाण एक विनिबिलिटी म्हणटा ती पयली म्हणटा ती गरजेची. आनी आयज आमचे कॅन्डिडेट नॉमिनेशन जे बसता ते 100% जिखपाचे कॅन्डिडेट. म्हाका दिसलें ह्या इलेक्शनाक आमचे असल्या कॅन्डिडेट वचचे कित्याक एक्सपिरियन्स आशिल्ले आनी 73rd अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंटाचेर म्हायती आसले. आयज आमी शेंडात आमी शाणू वेळीप हेजे नॉमिनेशन भरपा खातीर आयज सगळे एक संघ जावन येयल्ले आसात. आनी पार्टीन सोपयल्ले ते प्रमाणे जे विश्वास धरून म्हणटा अशें
आयज उमेदवार दिल्लो आसा त्या उमेदवाराक सगळ्यांनीच म्हळ्यार जे 2 भागांक म्हळ्यार केपी मतदारसंघाच्यो 2 पंचायती आनी काणकोण मतदारसंघाच्यो 2 पंचायती अश्यो 4 पंचायतीच्यो हो जिल्हा पंचायत सदस्य आनी ताका लागून आयज तांकां तिकीट दिली पार्टीन दिली उपरांत सगळे आमचे आजी माजी आमदार आनी सगळे कार्यकर्त्यांनी हे साथ दिल्ले आसा पार्टीचो आदेश हे करून जाका उमेदवारी दिवप ताका समर्थन दिवप हे आसा पैंगीण जिल्हा पंचायत किंवा खोल जिल्हा पंचायत त्याच प्रमाणे डेप्युटी CM संबंध साऊथ गोंयाक लागतात तशें पळयलें आनी म्हजी जी जबाबदारी आसा दक्षिण गोंयचो अध्यक्ष म्हणून ह्या नंतर सुद्दां की बऱ्याच भौतीक दक्षिण गोंयचे मतदारसंघ आसा आमकां वचून बाबा ह्या सगळ्या संघटनात्मक दृश्टिकोनांतल्यान जे अधिकृत उमेदवार आसा ते आमकां निवडून हाडपाक जाय. ह्या मनशांचेर फाटले 8 दीस असलो प्रेशर येयला तो हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयला फाटले 3 दिसां की एक कॅन्डिडेट बाबा थारावपाक एक मतदारसंघात कितले प्रेशर येतात आनी हे प्रेशर ह्या तिगूय मनशांनी कशें भोगल्या त्या ऑफिसान ते म्हाज्या दोळ्या मुखार हांवें पळयलां.